तुम्ही आता लुइजिनाच्या वेलांत सो तूं लुइजिनाच्या वेला म्हणटा आमकां उलोवचेच पडलें पर्यायच ना आमचे सो लुइजिन फालेरो हॅज रिजायन आर वी सेन्सिंग अ होम कमिंग जॉयल or there is a cooling off period? See, and what next for Luizin the timing of Luizin Falero's departure, exit, raised that kind of a suspicion about the urgency. Like, what is the urgency for Luizin Falero to exit? आता पळय अशें जाल्लें मे could be a coincidence जे अमित शाहचे अनाउन्समेंट जालें आनी तुरंत रोखडेंच हें जालें डिसिजन टू क्विट राज्यसभा देर फॉर वॉट. आता थिंगात लुइजिन म्हणटा कितें दॅट आय वॉन्ट टू गो बॅक एज अ फूट सोल्जर करतलो जाल्यार तुका असेंब्ली इलेक्शन लागीं कांयच ना आनी कसलीच निवडणूक ना आतां. सो ओनली इलेक्शन वीच इज नाव ऑन द रडार इज लुइजिनाक फोंड्यान एक सगळे इंट्रस्ट आसपाना इतली वी कॅन कंक्लूड. सो द ओनली इलेक्शन वीच इज ऑन द रडार इज द लोकसभा आनी तेका जाल्यार दीस इज द रायट टायमींग फॉर दिस. सो it gives some kind of a suspicion that there is a reasoning or a logic behind his this move, where there is a vacuum in the Congress and probably Luizin could find himself fitting into that vacuum for the Lok Sabha, keeping Lok Sabha in mind. It's very interesting. Pandran, tuka hi move ji asa, the timing of it, because everybody is talking about timing of Luizin Bab. And usually Luizin Bab doesn't do anything without getting that timing right. So how do you analyze that? लुइजिन हो सामको सिजन पॉलिटिशियन गोंयांतलो आनी जो फातर्प्याच्यान गोयलाजी करपी म्हणून हे फेमस आनी तो टायमींग पळोवनच तो करता. म्हणजे लास्ट टायम तेणी जेन्ना काँग्रेस सोडली तेन्ना तेणी टायमींग पळोवनच केल्लें. आतांय तेणें सोडल्या अशी एक रुमर आशिल्ली की बीजेपीन बी धरतले म्हणून पूण म्हाका दिसना तो. सो काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर ट्राय करूं शकता लुइजिन. पूण राजकारण त्या काळातले त्यांच्या काळातले राजकारण इतके फाटी पडला की आता तूं किशोरान अशें म्हटलें सारदीन चर्चिल आसत तो केन्ना खासदार आसलो केन्ना आमदार आसलो केन्ना ह्या पार्टीन केन्ना त्या पार्टीन. लुइजिनाचें सेम सिच्युएशन जाल्लेलें आसा आनी लोकांक ते कळा. आतां प्रश्न म्हणटा पळय आमी ते लोकांक कांय संबंद ना. लोक तेणी थंय वचून श्रीपाद भाऊ भाशेन खंय तरी मंडप बांदपाक जाय खंय रस्तो बांदपाक तळी बांदपाक जाय. लोकांक ती कामां दिसपाक जाय. प्रश्नाचें ना. लोकांक प्रश्न कितें विचारता पळय प्रश्न काडपाक म्हणटा लोकांक तळी बांद सभा मंडप कामां दिसपाक जाय कम्युनिटी हॉल बांद. एक्झॅक्टली हे हितून सावथ गोंयांतलो एमपी एवरी टायम फाटी पडटा. तेच पण नरेंद्र सावयकर जो आशिल्लो न्ही तो मच बेटर आशिल्लो हांच्या पेक्षा. आनी म्हाका दिसता आतां हे फावटी नरेंद्र सावयकर जर रावत जाल्यार आनी लुइजिन फालेरो जर रावत जाल्यार फायट जातली 100% फायट जातली. See, when Luizin stood as an MP of West Bengal, थोडी ताणे गोवाचे इश्यू इतले काढले क्रिटिकल इश्यूज and being in the opposition as an opposition MP it gives you more kind of a fodder to actually raise these issues because you are not part of the ruling. आणि आता पळय हो जो प्रश्न हा पळय तो घेवन आमी किशोरा मरे सो किशोर कितें करपाचें फक्त प्रश्न विचारप काय तुगेले सभा मंडप बांदप. प्रश्न विचारप दक्षिणेच्या खासदारान उत्तरेच्या खासदारान मंडप तळी बांदप. आमचो श्रीपाद भाऊ मंत्री तो मंत्री म्हणूनय उलयना आनी ऑपोजिशनासून उलोवपाची तांकां संदीच मेळना. तो कांयच उलयनासतना जी कामां करता पळय ती कामाक लागून आयज तो 5 फावटी निवडून येयला. आतांय तो म्हणटा की आपूण कॅन्डिडेट म्हणून कोण तरी पक्षातले कितें तरी गुड्डीला सो करपाक सोदतात म्हणून असो ताचो स्टेटमेंट आयजूच खंय तरी आसा. कॅम्पेन सुरू हय कॅम्पेन प्रचारूय सुरू केलो म्हणून. आतां अमित शाह येता दक्षिण गोंयाक त्याच्या काय प्रचाराक सुरू जालो म्हणले ते ज्या पद्दतीन बीजेपी सध्या काम करता तेंच्यांनी नॉर्थ गोवाक म्हाका दिसता बिनविरोध श्रीपाद नायकाक पहिलीच डिक्लेअर केला असू शकता. वन थिंग वी आर मिसिंग इन दिस जॉय दॅट वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट साऊथ गोवा आणि काँग्रेस आणि बाकीचे पार्टी बिटी नॉर्थाक कोण उलयत ना दुसरे पार्टीचे. युअर पॉइंट इज करेक्ट. नोबडी इज टॉकिंग अबाउट काँग्रेस नॉर्थ एट ऑल. ना पण प्रमोद सिरियसली डिबेटींग कितें जालां पळय काँग्रेस हो एक इम्पॉर्टंट अपोजिशन पार्टी न्हू. आयज नॉर्थ गोवाक श्रीपाद नायक 5 फावटी निवडून येयलो. नॉर्थ गोवा तुमचो कोण आसतलो कॅन्डिडेट कोण बरें ओके तुमी डिक्लेअर करूं नाका पूण तुमचो मनीसूय कोण भोंवताना दिसना आमकां. बाबा एक मनीस भोंवता सांगू हो ट्राय करतासो दिसता कोण ट्रायूय करिना. ही गत जाल्या तेंची म्हणजे इतली बिकट परिस्थिती. तुका सांगता प्रमोद आयज साऊथ गोवा सुद्दां सीट आमी बीजेपी खातीर सेफ म्हणटात पूण लोकांच्या मनात खंय तरी सरकाराच्या विरोधान भावना आसा. पूण ते भावनेक लायक कोण तरी मनीस जायना रे. दॅट इमोशन्स एंटी रुलिंग इमोशन्स नीड टू ट्रान्सफॉर्म इन टू वोट्स. ती ट्रान्सफॉर्म करता जाल्यार खंयच्या नालायकाक मत त्याच्यापेक्षा सरकाराक मारून वगी रावल्लो बरो. ही परिस्थिती आयज लोकांचेर ह्या विरोधकांनी हाडलेली. पण लुइजिन बाबाचे टायमिंग ना लुइजिन बाबाचे टायमिंग पळय लुइजिन हो खूब
एक्सपिरियन्स्ड लिडर, 7 फावटी MLA, 2 फावटी चीफ मिनिस्टर, अपोजिशन लिडर, थंय 7 नॉर्थ इस्टर्न स्टेटीचो प्रभारी आसलेलो मनीस, पक्षान सगळ्या पदाचेर काम केल्लो मनीस, आनी तेका लुईझीन फालेरोची तुका खासियत सांगता, ते नॉर्थ गोवा, लुईझीन फालेरो साऊथ गोवाचो, पूण जेन्ना लुईझीन फालेरो प्रेजिडंट आसलो पळय, लुईझीन फालेरोन आपल्या त्याच्या कडेन जे क्वॉलिटीज आसात, लिडरशीप क्वॉलिटीजान तेणी एक वेगळ्याच पद्दतीची आपली एक इमेज, म्हणजे आमच्या पेडण्यान सुद्धा केल्ली प्रचंड, आमच्या पेडण्यान सुद्धा लुईझीन फालेरोक जे महत्व आसा पळय, तशें खंयच्या अध्यक्षाक आतां रवी नायक आनी तो तेंचोच म्हणटकूच रवी नायक आमचोच अशें आसलें, पूण लुईझीन फालेरो बींग अ मायनॉरिटी लिडर तेणी एक आपलो एक स्थान केल्लें पळय पक्षान, ते खूब इम्पॉर्टंट. आयच्या घडयेक जशें जॉयलान सांगलां की पक्षान जे व्हॅक्यूम आसा आयज काँग्रेसीन, त्या व्हॅक्युमान बसपी लुईझीन फालेरो इज अ फिट पर्सन. बट ज्या तरेन ज्या टायमार लुईझीन बाब काँग्रेस सोडून गेलो, ती जर पळयत जाल्यार तुका दिसता ती जी इंजरी आसा काँग्रेसीची ती हील जाल्या काय अजून मातशें असो हात लायल्या परत रगत येतलें? ना प्रमोद, सी लुईझीन इज अ व्हेरी एस्ट्यूट लीडर एंड व्हेरी एस्ट्यूट लीडर. आय एम टॉकिंग अबाउट काँग्रेस. तो केन्ना गेल्लो तेन्ना इफ यू सी नोटीस हीज एंटायर अटॅक वॉज डायवर्टेड टुवर्ड्स द BJP and his reasoning was that I am going to unite the opposition, not to fight the Congress. Correct, Guru. And he has not come out with a single statement against the High Command. So he has left the door ajar. Correct, Guru. Even now he is saying that he had gone to fight the opposition, to bring the opposition together and fight the BJP. तितून तो काँग्रेसाक काय दोष करिना. So तेजेर तुका दिसता, म्हाका एज अ जर्नलिस्ट आय फील दॅट ही इज लेफ्ट ट्रेडेड हिज पाथ वेल.